बॉर्डर से कभी आया? बॉर्डर से हाँ 10 बजे आया। 10 बजे ऐसा ही था तब बॉर्डर से आया तभी? वो अगर छोड़ के सुबह जाने बॉर्डर से छोड़ा? हाँ ऐसा ही छोड़ा गाड़ी? ऐसा गाड़ी अभी ये सब निकल के रास्ते पे पड़ेगा? हम खड़ा करके क्रॉसिंग बना के जाने जाते हैं बोल के आया हम बॉर्डर पे ऐसा ही छोड़ा? ऐसा भी छोड़ा था इधर साइड में खड़ा करके क्रॉसिंग करके जाने के लिए बोला। हाँ आया किधर से तुम? आया किधर से? कर्नाटक। कर्नाटक किधर से? कर्नाटक किधर से? चढ़के क्या लाया है ये सामान? क्या है? और बैलार को जाता है ब्रिगेड। ब्रिगेड किधर लेके जाने का? ये होंडा। होंडा ऐसा ही लेके जाने का? ऐसा नहीं रास्ते पे उड़ा के लेके जाने का? क्रॉसिंग करके जाता है। हाँ क्रॉसिंग किधर आया? बॉर्डर से ऐसा आया बॉर्डर से ऐसा आया। बोल के आया साइड में खड़ा करके और जंप करके जाता है ऐसा आज हो हेवी ट्रक वचून जाली पयला हालत की रस्त्याचे तेजी सामान पडलें आसा आनी प्लस बॉडी आसा गाडयेची ते गाडयेचे भायर जे सामान तेंची लोड जाता तरी आसतना गेट ही तेमकां अलाउड कशें करता हें आमकां आजुनूय खबर ना। आमी रोज तेमकां मेमोरंडम दिताय सदां मेमोरंडम दिताय की बाबा ह्या रस्त्यार हेवी गाडी चलना आमची एक बारीकची फॅमिली आसा ह्या रस्त्यान चलपाची हो रोड केन्नाय व्हडलो रूंद ना बारीक जे कलमल घाट सारको घाट आसा तेजी सदां आमकां ब्लॉकां पडटा ह्या लोड हेवी लोडा खातीर आमी जेन्ना सदां मागलें पूण आयज ह्या गाडयेची हालत जी पळय रोडाचेर जावन रस्त्याच्या भायर सामान पडटा तेमचें प्लस तेमचें आनीकूय एक पिशी तुटून रस्त्यार गेटीर अलाउड केला गेट कशें करून अलाउड करता हें आमकां कांयच खबर ना। आज तेमची कोण चलता जी कोण तेमकां सपोर्ट करता हें आमकां कांय खबर ना। आज तेका आमी विचारलें ड्रायव्हरा हाडून विचारलें हिंगा जाल्यार ड्रायव्हर म्हणटा आमकां गेटी वयल्यान सोडलें। गेटी वयल्यान सोडली कोणी जें आमी विचारलें तो सांगना आन्सर आमकां मेळना की काल आंब्याची झाडां लागून रस्त्यार पडलीं तीच कोणाच्या फाटल्यान आंगाचेर पडली आमचे बारीक मनशाची बायक घेवन वयतना जाल्यार कितें जातली। आनी आयज हीच सामान ते रस्त्यार पडलें आनी तेजे फाटल्यान बायक घेवन पावसाची दीस बायक घेवन वयतना ती कोणाक फॅमिली आपटली कितें जाली बायक घेवन वयतना जाल्यार कितें जातली। हेमचे खातीर आमच्या गोंयकारांक कित्याक त्रास काडपाचे? आयज हेमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की बाबा पुलिसांची आमची की बाबा तो हेवी लोड तो आमकां हिंगा अलाउड आसा बाबा तो हिंगा सुट्टलो ह्या ब्रिजा वयल्यान सुट्टा तो चेक करपाक उरता पूण आमी जेन्ना जनबाईन आमचो जनबाईन सदांच मागतालो की तुमच्या गेटीर चेकींग करपाची हें आसा म्हणून पूण तेमी केन्नाय आमकां रिप्लाय दिलो ना। आजुनूय आमी मेमोरंडम फूल कडेन मेमोरंडम दिला आमी फूल कडेन मागला पूण कोणूच आमकां रिप्लाय दिना। आयज आमच्या एक टायमार जेन्ना फाटीं जेन्ना आमचे रिपोर्टर भावांनी एक टायमार गेटीचेर जे करप्शन जातालें गेटीर तें तेमी एक्सपोज केल्लो आनी तेमी दाखोवन दिल्लो मिडिया वीथ प्रूफ तरी आसतना आमची गेट म्हण ती गेटी वयली पुलीस आसा ती आजुनूय सुदरनाय कित्याक ती खबर ना। कित्याक जेन्ना आमगे करप्शन जातालें वीथ प्रूफ दाखयलें मिडिया भावांनी आनी जेन्ना वीथ प्रुफान ते येयल्ले मुखार आनी जेन्ना ते थोडे जाण सस्पेंड जाल्ले ऑफिसर पूण आजुनूय जे पुलीस आमगे कित्याक सुदरनाय तेजें रिजन आमकां खबर ना। डंप करके जाता है साहब दूसरा गाड़ी का करके जाता है बहुत दूसरा गाड़ी में डंप करके जाता है उधर से तू लेके आएगा गेट से लेके आएगा बड़ा फोन मारता हाँ साहेबागीचा फोन मारता तुझी बुकार भरेल ना तर गाडी कोणी सोडली बाबा? गाडी कोणी सोडली? गाडी कोण सोडली? अरे शाण्या होय तू साहेबा फोन मारा का बुक दाखय 7:30 ते 7:30 तू 9:30 म्हणल्यार केस जाता आमकां बुकाची नेताजी साहेबान केस बरयली दी थिंगा हिंग दाखय हां दाखय साहेबान चलन दिलं गेटीर एंट्री करता गेटी वयल्यान कशी गेली बाबा गाडी? दाखय न्हू दाखय फोन नंबर केन्ना एंट्री जाली दाखय न्हू तुजी गाडी सोडला मरे हां गाडयेर तुजी एंट्री आसा
एंट्री आसा दाखय बुक मात भायर घेवन परमिशन ना कशें करून ना अरे आमकां अलाउड आसा आमी पब्लीक हे आमी गेटीर मागताय तूं आतां एंट्री कित्याक करताची तूं आतां मुखार कित्याक मागता दाखय न्हू आमकां हां मागीर तूं दाखय न्हू आमकां रेजिस्टर हांव सांग तुका आमी पब्लीक आमगे एंट्री आसा आमकां रायट आसा मागपाचो फुडें आयज आमगे काणकोणच्या लोकांनी फोंडान आयलो आसा हां तूं कसो अलाउड केलें ताका आयज तेणें आमच्या काणकोणच्या लोकांक बाबा एकलो गाडी घेवन पडला तेजेर. गाडी घेवन एकलो पडला तूं तेजो रिस्पॉन्सिबल घेता तूं आसा रिस्पॉन्सिबल हां तूं एंट्री केला ती दाखय तूं खंयची एंट्री ताका एंट्री दिला तूं तेजी बाबा कितें चेक करून ताका दिला तें आमकां दाखय. हो ट्रक राती कर्नाटकांतल्यान येयलो तो फोंडे वचपाचो ज्या कंडिशनान येयलो कारवारच्यान तो सांगता तेजी ती सामान जें आशिल्लें तें बॉडीच्या रुंदेन 1.5 मिटर भायर पडलेलें आनी तें पडत आशिल्लें कारवारच्यान त्याच कंडिशनान तेणें गोंयची बॉर्डर क्रॉस केली. गोंयच्या सीमेचेर पुलीस आसा एक्सायज आसा RTO आसा तरी पूण त्याच कंडिशनान तेणें गोंयची बॉर्डर क्रॉस केली. त्या उपरांत तें सामान पडत रावलें वाटेर 4 रस्ते क्रॉस करता गोळ्यान तें सामान पडटालें एकलो स्कुटर स्वार आशिल्लो हांगचो लोकल तो त्या सामाना आपटून पडपाचो तेणें कल्पना दितकीर गांवची थळावी कांय लोकल्स अलॉंग विथ काणकोणचे ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रलय भगत हेणी गाडी गुळ्या आडयली पुलिसेक कल्पना दिली ह्या गाडयेची तेन्ना पुलिसांनी तांकां फक्त चलन दिलें तें 1000 रुपयाचें डेंजरस कॅरिंग करता म्हणून 1000 रुपयाचें चलन दिलें. तेन्ना गांवचे लोक चाळवले की काणकोणकाराचे जीव 1000 इतले सवाय जाला काय कितें. हो ट्रक जर तर फुडें गेल्लो कितलेशे एक्सिडेंट करता आशिल्लो ह्यो पोटली पडत रावता आशिल्ल्यो फाटल्यान ह्यो स्कुटर स्वार पावसा लोकांक दिसना रातचें स्कुटर स्वार आपटता आशिल्ले कित्याक कितें जाता आशिल्लें. जेन्ना हो ट्रक पोळ्या बॉर्डरी वयल्यान कसो सोडलो हें विचारपा खातीर प्रलय आनी ताजी टीम पोळ्या बॉर्डरीर गेली तेन्ना अजापाची गजाल दिसली की ते पोळ्या बॉर्डरीचेर जो पुलीस कर्मी जो ऑफिशियल ड्युटी करतालो तो बॅच लायनासतना करतालो. अजाप दिसता की ऑफिशियल गव्हर्मेंट ड्युटी करता आसतना बॅच लिपोवन कसली कामां करता तेजे कडेन त्या गाडयेची कांय डिटेल्स ना तो कॅमेराक फाट करून रावलो तो कॅमेरा फेस करपाक शकना. सो हितूंतल्यान संशय जो आसा तो वाडत चल्ला लोकांचो एक गाडी कशी सोडली आनी ही गाडी सोडपाक कोण कोण हितून भितर इनवॉल्व आसा ऑफिसर हेंचेर तात्काळ एक्शन घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.